देवाचें उतर ह्या रियाल मालाक सगळ्यांक तुमकां म्हाये मोगाचो देव मोगाल भाव भयणीनो, एक ल्हान भुरगो रडून आपल्या आवयक सांगतालो, मामी म्हजेर विस्वास दवर, हांवें ते पयशे काडूंक नात. हांव तुका सोत सांगता मामी. पूण ताची आवय आयकूंक तयार नासली, कित्याक दवरलेले सुवातेर ते पयशे नासले. ते 500 रुपया काडून तुवें कितें केलां तें पयलें सांग. अशें आवय विचारता आसतनाच भुरग्याचो बापूय घरांत भितर सोदता. वेळ काडी नासतना आवय बापायक घरांत पयशे ना जाल्यार ही खबर कळयता. कामदारांक दिवंक ते 500 रुपया हांव घेवन गेल्लों अशें घरकारान बायलेक सांगलें. हें आयकून भुरग्याची आवय वायट दिसलें आनी आपल्या पुताचेर विस्वास दवरूंक ना म्हूण ती दुखी जाली. आदवेंताचो काळ एक बोरवंशाचो काळ. आमी हेच बोरवंशान जियेता. जल्मांत येतोल्या जेजूक येवकार दिवंक संवसारी आनी आत्मीक तयारी आमी करता. इसायास प्रवादीत आमचो देव विस्वासी देव म्हूण आयच्या वाचपांत परगट करता. कशे परी बुट्टी धाडून निसंटोन केल्या उपरांत नोवा लागीं करार करून बुट्टी धाडून निसंटोन करचो ना म्हूण सर्वेस्परान भास दिल्ली. मनशा लागीं केलोल्या पयल्या कराराचो उगडास करून आपल्या उतरांक देव विस्वासी रावता म्हूण कळून येता. मोगाल भाव भयणीनो, जुआंव बातिस्ताक ह्या संवसारांत जेजूक वाट तयार करूंक कार्य दिल्लें तें देवाक विस्वासी रावून शार्ती पावयलें. वाट तयार करूंक म्हणजे लोकांची काळजां तयार करूंक. ताच्या उल्याक सगळे परचेन, तशेंच 2 वसूलदारांनी पातकी मनशांनी तो दिता तें स्नान घेवन देवाची मांडावळ मानून घेतली आनी आपल्या जिविताची नवसोनी केली. पूण फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी स्नान घेतलें ना. आपलें जिवीत तांणी बदलूंक ना आनी हे तरेन आपणा विशीं देवाची येवजण ताणें निर्फळ केली. आमचें कितें? आमकां जिवीत बदलपाची गरज आसा. देवाचेर आनी आमच्या भावा भयणीचेर आमी विस्वास दवरता. आवयन आपल्या पुताचेर विस्वास दवरिनासतना आपुणूच दुखी जाली. असलें आमचें जिवीत घडटा काय? हे प्रश्न आमी आमकांच विचारपाची गरज. कालच्या वाचपांत जुआंव बातिस्तान आपल्या दोगां शिसांक जेजूक विचारूंक धाडले, येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? जुआंवाचे शीस परतून गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुआंव बातिस्ता विशीं म्हणटा, सगल्या प्रवाद्यां परस हो व्हडतो आनी अस्तोरेक जाल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड कोण ना. जेजू आमचे विशीं अशें म्हणटा काय? मोगाला बापा, आमकां तुवें रोचल्यांत आनी जोन एकल्याक एक कास आनी खेरीत कार्य दिवन ह्या संवसारांत पाठयल्यान. जायते फावटी देवाची येवजण आमचें सवें कितें ती ओळखून घेवंक ना आनी आमचें जिवीत आमकां जाय ते भाशेन आमच्या फायद्याक पडटा ते परी आमी जियेता आनी चलता. आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरूंक आदार दी म्हूण प्रार्थना. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर कुशाल राव, बोरवंशान राव.